Patrón, ¿verdad? Tú vas a ver. Bapaचे, पिताचे आणि पवित्र नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं जबरदस्ती भावनो वो एक सुयोग आमकां आमचे जिवीत आमी सदांच देवा सोबे जियेता आनी देवाचे पात घेवन आमचे जिवीत जेन्ना आमी अडचणीन आनी कासावीस जाता तेन्ना आमी भितरल्यान कितें चलता कितें जाता तें केन्ना आमकां समजना जावं आमच्या चिंतांक लागून वा आमच्या दुयेंसांक लागून तेन्ना आमी हातूंत फ्रांसीस शेवेराक उलो मागता कित्याक तो जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारतालो आनी आजून सारीत आसा ताका लागून तो आमचे पासून मागता आनी म्हणटा पूण ताची सारकीच आमी जावंक जाय आमी जेन्ना जेजूच्या एकवटान जियेता तेन्ना मदीं मदीं तो जियेलो ते भशेन आमी जियोंक जाय. बाबा बेगुलो ही माडी कित्याक सोडोवंक ना माडीची सोडोवणी कितें समाजशास्त्रा प्रमाणे कुळयो ज्यो आसल्यो ट्रायब्स ते सगळे लोक तांच्या वडिलां बरोबर एकत्र येताले आनी एका खांबो उबारताले खांबो म्हणजे माडी आनी ताची तो अभिषेक करताले आनी त्या माडयेचेर अभिषेक केल्या उपरांत सगळो तांचो फुडेंचो जो पावर आसा गोडाय आसा तेंची आध्यात्मीक शक्ती ती माडयेचेर काडटाले उपरांत मागीर ते कसलेय तांचे समाजीक कार्य आसता तेन्ना मागणी करचे आसता तेन्ना माडयेचे फुडें येताले आनी ते आध्यात्मीक शक्तीन गोडायेन आपले कार्य फुडें व्हरताले. तुगे भाशेन ही माडी जावन आमकां एक प्रतीक सांव फ्रांसीस शावेराचें आनी सांव फ्रांसीस शावेराक माडी खूब कोण जावन आसलो जेजू क्रिस्त राय हेचे आज परब सोबरप गांव ह्या क्रिस्त रायान सांव फ्रांसिस्काक
पयलो ताचो अनुयायी फॉलोवर जावपाक सामिनास और येशू संघ सोसायटी ऑफ जीसस तो स्थापनदार आणि सान फ्रांसिस्काक वेचून काडलो टू बी द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सोसायटी ऑफ जीसस. एक 10-11 जाण आसले आणि तांकां सगळ्यांक सिनासान एकत्र करून सोसायटी ऑफ जीसस स्थापली. पाप साहेबाच्या खाली स्वर्गींचे राज ह्या संवसारांत बांदून थंयसर पाप साहेब धाडटा थंय वचूंक जाय आसलें. सो हें जिवीत सान फ्रांसिस्कान शाळेंत स्विकारलें. पूण आतां तो असोच सांत जावंक शकूंक ना. ताका सगळ्याच्या विसवाचो पात्र म्हणून आमी पाचार गांवांत आमी ताका समोरता. रो मनीस श्रीमंत मनीस तो इस्पायल्याचो. ताका जाय तें करूंक जातालें, जाय तें मेळटालें न्हेसपाचें खावपाचें. व्हडलो प्रोफेसर आसलो आनी ह्या मनशाक हिंगास तो पळयता हो सादो मनीस न्हय. ताका सांगता तुवें सगळो संवसार जिखून घेतलो पूण तुजोच आत्मो इबाडलो तो कसलो फायदो. ह्या उतरांचेर नियाळ केल्या उपरांत आनी जे सांत ताका ट्रेनींग दिल्या उपरांत ताका जेजू भाशेन जावची कशी आसली. ऑल्टर क्रिस्त सोडवणदार. सान फ्रांसिस्काक संवसाराचो सोडवणदार जावंक कशी आसली. सांत इनासान देव बापाक मागलें म्हाका तुज्या पुता बरोबर वेचून काड हें स्वर्गीचें राज बांदून. आनी देव बापान ताचें मागणें स्विकारलें. ताका आनी ताच्या वांगड्या ताणें आपल्या पुता बरोबर वेचून काडले आनी तांकां संवसाराचें सोडवणाराचें काम करून धाडलें. तो सान फ्रांसीस आमी चर्चिकांत पळयली आसतली. ताचे मिलाग्रेचे खबर आमकां पिक्चरां वरवीं मेळ्ळी आसतली. तो पुर्तुगालासून हांगा गोंयांत प्रवास करता तेन्ना तांचें जहाज शीप बंद पडलें. जायते दीस तांकां खावपाक पिवूंक कमी जालें. सो जायतो त्या जहाजान आसलो तो लोक दुयेंत जावंक लागलो. तेन्ना सान फ्रांसिस्कान मागणी केली देवा लागीं आनी आपण फुडें वचूंक जाय. दुसरी आमी पयलो ताचो पुलीस सांगलो तेन्ना तो मागणी करता आनी एक कुल्ली ट्रॅप की तो पुलीस हाडून ताका शिशोच्या पांयांनी दवरता. दुसरो मिलाग्रो आसा तो सोसायटी ऑफ जीसस. भरती केले तेन्ना इनासान ताका ट्रेनींग दिल्लें आनी ते ट्रेनिंगाक एक हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट आसता. तेन्ना तांकां हॉस्पिटलान रावंक पडटालें, सरकारी हॉस्पिटल, आनी दुयेंसांची सेवा करूंक जाय आसली. एकदां सान फ्रांसिस्कान एकट्याचो ताका सारको तो मनीस आवडोंक ना. दुकानी भरलो ताची जपण्यो मातयेन भरलेल्यो आनी ताका उशीक दिसली सान फ्रांसिस्काक. ताका पळोवन तो न्हांवंक सोदतालो पूण परतून ताका जेजूचो उगडास येयलो. जेजूची कूड सगळी फोडून मोडून रोगटान भरलेली. सान फ्रांसीस दिमी घालून त्या मनशाच्या फेरीदाचो उमाव घेवला. मातयेचे फेरीदास ताचो उमाव घेवन तो जेजू भाशेन ताका प्रकार करता आनी बरो करता, पिकयता. ते भाशेन जायते फावटी आमी सान फ्रांसिसा लागीं मागणी करता आमकां पिकोवंक, आमकां
गरज पडटा तेन्ना आदार पावूंक सान फ्रांसिस्को आमकां जेजू बी मोदस्ती करून आमकां आदाराक पावता दिलाग करता. सो जायते फावटी आमी हेच आशेन सान फ्रांसिस्काक पळयता तो दिलाग करपाचो सान. पूण तो सांत कसो जावंक पावलो ताचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावन आसलें. क्रिस्ता भाशेन ताणें आपलें जिवीत केल्या खातीर देवा खातीर ओळखिलें आनी देखूनच आमकां ह्यो दिलाग पळोवंक मेळटा. सांगता ते भाशेन कुळयो एकठांय येताले एका माळीक अभिशेक करून तो पावर तांच्या कार्याक वापरतात. ते भाशेन आज आमी हांगा जमल्या माळी जावन आसा प्रतीक जेजूची सान फ्रांसिस्काची. आनी ह्या दिसांनी दीस आमी सान फ्रांसिस्का लागीं मागतल्या जेजू लागीं मागतल्या आनी तो जेजू आमकां दितलो. जेजून सांगलां जितले फावटी तुवें मागणी करूनच रावात. सांतां वरवीं सॅमिनां वरवीं साक्रामेंटा वरवीं तुमकां घोटाय मेळटली आनी हांव तुमच्या बरोबर आसतलो मरो पर्यंत. तुमकां सास्तीक जिवीत मेळूं हांव तुमकां तेन्नाच सोडचो ना. म्हज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या गुणा प्रमाणे तुमी जिवीत जियेलें जाल्यार तुमकां सास्तीक जिवीत ह्या संवसारांतूच अनुभवूंक मेळटलें. मागुया. बापा, उदेक तुज्या लोकांक तुजी ओळख दिवं. बाबा फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सुबेक भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सुगुल्या जिवलो आमच्या काळाच्या मनशांक तुजे तारेन आमची काळजां लासो आनी ताचे गांवांत पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. आमच्या सुन्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो करून देव तुजे सगळे पवित्र एकल्याच्या एकपणाची येता रागवत चलयता सासणाच्या सासणां.